कित्याक आतां ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणे हैदराबाद आंध्र प्रदेश जे इतले लोक जाला ते भाशेन भायल्या गांवांत जायत्या लोकांक इस्कॉल कॉमर्स करता तेन्ना रोखडी बंद केली. ही एक दुयेंस उरता एक सारकें बरें क्रॉनीक दुयेंस. एकल्या तरी मेळ जाल्यार तें मागीर सारकें तुटून चलत उरता. हांवूय कोवीड जाला तुका खबर आहा. कोवीड जावन आमी हॉस्पिटल भोगलां देखून आमी सरभरा कोवीड बद्दल. पूण भुरग्यांक खाल्या हें तरी जालें एक क्लास एकल्या मेळत जाल्यार आख्खी क्लासीन जालें जाल्यार मागीर टिचरीन जालें जाल्यार हें सगळें प्रॉब्लेम जालें. सो आतां ऑनलायन कितें चलता ते भाशेन तें चलयलें जाल्यार बरें आहलें म्हाका दिसता. पूण म्हाका दिसता गोवोरमेंटान पूण चड आमगेले पेरंट्सान चिंतपाक जाय. पेरंट्सान तर नाक म्हणलें जाल्यार गोवोरमेंट कितें चालू करतलो. गोवोरमेंट डब्ल्यूसी चालू करपाक शकना. सो पेरंट्सांक मागता हांव बारीक चिंता कित्याक हें दुयेंस कोवीड म्हणटा तें दुयेंस अजून गेलें ना. आज पासून जायच्या आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी कितले जाणां जाला आनीक हेजेर पेरंट्सान चिंतपाक जाय गोवोरमेंटान चिंतपाक जाय आनी जाता जाल्यार ते फाटीं घेवपाक. कित्याक आतां ऑगस्टाक पळय कॉलेज इस्कॉल कॉलेज चालू जाता न्ही. आज नोव्हेंबर जालें. नोव्हेंबर काम जाय तर सो 4 म्हयन्या लागून कित्याक लागून आमी हांगा दूख घेवप हें चिंतप. तिसरो पॉयंट तुमकां खबर आसतली. तुमकां उगड आसना जाल्यार हांव उगड आसतना दिसतना लोकांच्या कानात तेल घालपाचो प्रयत्न करचे न्ही. खंयचीय गजाल कमोडिटी इज ट्रान्सपोर्टेड ऑर सोल्ड ओनली इफ देर इज अ डिमांड. बेटर जाता खंय कोल 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 म्हणून कोल आमी मारपाकूच बंद करता. हें तांकां सांगलें सुद्दां जाल्यार हो म्हयन्यान कोर्स हाडटलो तो म्हाका खबर ना. हांवें क्लियर सांगलां की मारपाको कोर्टाक पयलीं घेता की कोल आमी एक्सपान्शन करपाक दिवचे ना. एब्सोल्युटली क्लियर टर्मान हें सांगलें 10 दीस इज वन. नंबर 2 कोल ट्रान्सपोर्टेशन खंय जाता ह्या जाग्यार गरज तरी आसता. आतां हांव नको कोणें कारखानो बी प्रपोज केला जाल्यार पावर प्लांट बी कितें उदकाडे घालता जाल्यार म्हाका खबर ना. कोल फक्त 2 गजाली बरी गरज पडटा मोठ्या प्रमाणात. बारीक प्रमाणात लागता काय कोण काय म्हणपाक जाता. एक स्टील युनीट आसत जाल्यार ताका पोवंक जाता. जाल्यार दुसरो पावर जनरेशन प्लांट आसा कोळशाचेर जाता ताका पावर कोळसो. ह्या शिवाय कोळसो मोठ्या प्रमाणाचेर दुसऱ्या खंयच्याच इंडस्ट्रीक लागना. त्यामुळे दोनूय प्रपोजल गोंयांत जाणें शक्य ना. कारण नंबर 1 कोळशाचो पावर प्लांट गोंयांत घालप ना हाचो निर्णय केन्ना जाला. वी आर opposing any coal-based power plant in the state. We have done that long back. We have refused the applications which came in 2022 and it is not accepted at all. Steel plant गोंयांत जावंक शकना. जे थोडे बारके आसा पळय ते फक्त पीक आयन तयार करता. मोठो स्टील प्लांट गोंयांत जावंक शकना कारण गोंयचो ओवरऑल पुअर क्वॉलिटी. त्यामुळे आमी लोकांक बेठे कानाक तेलां घालचें न्ही. लोकांक आमी फटोवचें न्ही. Let us be very clear that there is no coal issue at all. Don't try to just create a booth तयार करप. आपणेच booth तयार करप आनी मागीर थंय booth आसा वचूं नाका म्हणून बोवाळ घालप. हें लोकांक सोंसोवपाक बरें आसा पण प्रत्यक्षात that is not anticipated or will not happen. हांवें तुका कित्याक लागला तो म्हणटा वास्को येयला ना सांगलोलें हें प्रूफ आहा एसेंब्लीचेर. प्रॉब्लेम अशें आहा आतां कोलाक लागून कित्याक आवाज जाला चड. आमगे हिंगा इंडस्ट्री नायच. आमगेल्यो स्टील इंडस्ट्री ना. आनी सांगता त्या प्रमाणे आमचे पळय हें पळय आहा मायन आहा ती आमगे ते स्टिलार चलना. तितून मिक्स करचें पडटा जायते कर्नाटका बी हाडून आनी ते चलपाचें ना. पूण प्रॉब्लेम एक कितें जाला आहा एक अडानी पळय म्हणटा आनी जिंदल. अडानीन एक मायन घेतल्या व्हडली ऑस्ट्रेलियान 2 बिलियन्स पयशांची खुर्च्यांची हें घेतली. आतां चिंतप जाला आनी एक प्रूफ दिता कोण आमचो कॅप्टन विर्यातुसान जायते जाणांक दाखयला प्रूफ. तो कोल गोंयां हाडून ट्रान्सपोर्ट करपाक. हांव म्हणटा गोंयांत कोल हब न्हू. गोंयां आमचें धाकटेशें. गोंयां एक ट्युरिजम हब म्हणून सांग डिक्लेअर जाला वर्ल्डाक.
ओल्ड सांगो सोदता गोंयची असली गोंयचे असलो जागो गोंयचे असलो लोक गोंयची असली वारो हो आनी खंय मेळपा ना गोंयचे असले बिच्यो गोंयचे असले रिवर आनी खंयच्याच उतरां ना पूण एक ट्युरिजम हब म्हणटा तो एक गोंयांत तयार जाला सो आमकां कोल हब नाका कोल म्हणटा कितें आसता आज तुमी जाणा महाराष्ट्रांत कितलीं लोकां आहात आज जिंदालाचे जावं अडानीच्यो सगल्यो इतल्यो कंपनी आहा इतल्यो इंडस्ट्री आहा त्यो महाराष्ट्रांत आनी कर्नाटकांत आहा सो कर्नाटका कितले लोक आहा हांव म्हणटा तांकां तरी जाय तो कोल हाडपाक तेमी तेमच्या डोकाचेर हाडपाचो आनी तांकां दिवपाचो कर्नाटका जाय तांकां हाडपाचो आमगेल्या डोकाचेर नाका आनी हें हांवें सांग पयलेंच क्लियर केलां हेचो हांव एनसीपीचो आमदार हांवें प्रेसिडेंटाक सांगलां हांव सारको फूल आमदार फुलांनी सारकें कित्याक कोलाचे हाब हिंगा करपाक जायना आनी तरी कोला हाब केलो जाल्यार ट्युरिस्ट येतलो रे आज ट्युरिस्ट इंडस्ट्रीचेर लोक कितलो पडबोता हायस्ट लोक पडबोता ट्युरिस्ट इंडस्ट्रीचेर तर म्हाका खबर आहा तूं गुगलाक आसतलो प्रेसाक 89 जेन्ना काँग्रेस आनी MG आशिल्ली त्या टायमाचेर BJP आसूं ना 89 चर्चिल आयल्या मा बोवाळ मारपी ही ट्युरिजम इंडस्ट्री वाडोवया म्हणून आनी तेन्ना ते आसताले कित्याक हांव संवसार भोंवडेलो जेन्ना हांव एक सिमेन हांव टेनेरिफ म्हणाका बार्सेलोना म्हणाका सगळे गांव भोंवन हांवें पयलें ट्युरिजमाचे कितले बेनिफीट जातले आतां ट्युरिजम इंडस्ट्री वाडोवया म्हूण सालसेरी एकूच हॉटेल आशिल्लें म्हाजे हॉटेल आसलें एकूच आनी सुद्दां ते गोंयान आसली सालसेरी जेन्ना ट्युरिजम आडवयले आज आमची कितली हॉटेल येयली आज कितलो लोक टॅक्सी चलयता किंवा शेत हें कोता नुस्तें घेता भाजी घेता सो आज चडशी म्हणटी लोक एम्प्लॉयमेंट चड पडे आहा चड पडे आहा तो ट्युरिजमाचेर आनी जर तरी कोल हाडलो आनी सगळें काळें केलें धोयरोय काबार केलो जाल्यार ट्युरिजम येतलो आमी कोलाचेर कोलाचेर कोण एम्प्लॉयमेंट जातलें आमी गोंयांत सो हेवूय चीफ मिनिस्टर सांगलां चीफ मिनिस्टर आमकां सुद्दां जाता चीफ मिनिस्टर म्हणटा कोल नाका ताणें सांगलां कोल नाका म्हणून आतां कितको कोल नाका कितें आहा कितें आतां दुसरो पॉयंट लोकांचो दुबाव जाला तर कोल तरी नाका म्हणटा फोर ट्रॅक जी लायन कितें जाय रेल्वेची होय प्रस्न आयला आतां रेल्वेची दुसरी लायन टू ट्रॅक फोर ट्रॅक ते पळय हाडटा ती कित्याक लागून हाडटात तें आतां तेमी एक्सप्लेन करचें पडलें कित्याक लागून पूण म्हज्या हिसपान कोल म्हणटा तो आमी हाडून दिवपाचें ना दुसऱ्या गांवचो आमी हिंगा हाडून ट्रान्सपोर्टींग करून कित्याक आमची एक धाकटीशी जमीन आनी MPD समज हाल्या जो आमगेल्या गोंयांत कितें येतालो तोच कोल तेंकडे धरून जायना त्या टायमाचेर कितलो लोक वास्कोचो मुखार सगळो आनी तरी हाडलो जाल्यार आनी हाल्यां तरी मायन चालू जाली मायनिंगा तो हें कितें खंय घातलें तें हें तो हांव सांगूं सोदतां बरें जे चिंतपाक जाय आमगेले NCPचे सामको फूल सपोर्ट लोकां आसतलो कोल आमकां गोंयांत नाका म्हणजे जो पड येता आनी हिंगा हात करूंक सोदता तो आमी करून दिवपाचो आमचे 22 ऑफ दिस मंथ ह्या म्हयन्यात 22 तारखेक आमचे सिनियर लिडर आमचे पार्टीचे प्रफुल्ल पटेल जी आनी दुसरे लिडर हे गोंया येवचे आसा आनी हे पार्टीचें ऑफीस आमी पणजे हेड ऑफीस ओपन करचें आसा ऑन 22 आनी आमचे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे एक आमचें हें जालां की आमी पयले सगळे गॅदर जातले आझाद मैदानाचेर सगळे आनी थिंगा सावन आमी आमच्या ऑफिसा कडेन आमी वयतले आमचें ऑफीस आमी घालता हे पावटी आमचें न्यू ऑफीस डॉक्टर मलबारो राव बिल्डिंग नेक्स्ट टू द नवीन टायम ऑफीस हिंगा ऑन फर्स्ट फ्लोर हेजेर आनी त्या दिसाक आमी सगळे थिंगा गॅदर जातले आनी आमचे लिडर गोंयांत ते येवन ह्या ऑफिसाचें इनॉग्रेशन करतले आनी तुमकांय आमंत्रण टायमींग 4 o'clock आमी गॅदर जातले आझाद मैदानाचेर आनी मागीर आमी आमच्या ऑफिसाचें इनॉग्रेशन करपाक आनी आमचे ह्या ऑफीस इनॉग्रेशनाक तुमकां सगळ्यांक, 'आमंत्रण' 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 'आम
आनी हे भाशेन जशें हे पावटी तुमकां हिंगा आपयल्या तशें परत आनी आमी हिंगा आपयचे ना तुमकां त्रास करचे ना आमी आमच्या ऑफिसानूच आमी तुमकां प्रेस कॉन्फरन्सो आमचे थिंगा त्या ऑफिसान आमी सुरवात करता. तुम्ही म्हटले पळय किदो आल्लेकर याच्या बद्याक पर्रीकरान सांगलेलें ताणेंनी व्हिडिओ दाखयलो. सो तुमी आतां गव्हर्मेंट कालूच सीएमान एक स्टेटमेंट केला की 14 मेट्रीक टन्स 14 मेट्रीक टन तेच्या वयर आसचना येवचना तुमकां सामकोच बंद केलो जाल्यार उमके लिमिटेशनाचेर चौदा मिनिटांत कितको बंद जाता आमकां सद्याक पुरसो तो जाय न्हू हां तोय बंद करचो तें तूं सांग म्हणटा तूं समजता तूं तें बंद करता अरे हांवें सगळो बंद आमी करून तें म्हणला आमी म्हणला हांवें म्हणला सांग क्लियर जी पळय मायन थिंगा घेतल्या ते मायनीचो कोल हिंगा हाडून हें करप स्टोर करप आनी ट्रान्सपोर्ट करप हो ना आमचे गोंया पळय उजार जाता 10 टन कितले उजार जाता तो येतलोच तो ना जाल्यार तूं हालें कित्याक लायक सीएम कितें उलयता पयलीं आयक की सीएम म्हणटा सद्या 8 to 9 मेट्रीक टन कोल येता कोल 14 कळ्ळें न्हू तो 14 मिलियना वयर वचना तो आमी तेज्या वयर आमी वचपाक दिवचे ना हय तेजेर सांगा हय सारकें ना सो तुमकां मान्य आसा तुका मान्य 14 मिलियन टन जालें जाल्यार तें काय गोंया पळय कितें लागता ते पळय ते टन हाडटा ते आमी हेजे हुणे आमी थंय कितें आहा आमी एक्स्ट्रा पळय हाडा 10 मिलियन टन्स पळय म्हणटा तेका परमिशन आहा आतां न्हू पयलेंसून आहा तुम्ही 10 म्हणटाले सीएमान 14 म्हटलो न्हू आतां हाडून म्हाका कन्फ्युजन खंय आहा तर See, मारून जावपाक ना. हाजेर न्हू कंट्रोल कोण दवरतले ह्या लोकांक फटोवपाची कामां कितें आसता तूं तर 10 मेट्रीक टन म्हणटा मागीर तूं वाडयता कोणाचेर तेजेर तो लक्ष काल आसता आनीक आयला गोवा फावंडेशनान ऑब्जेक्शन केलां रिगार्डींग गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ती लिमीट आहा ती वाडयल्या म्हणून खबर आहा तुका एक्झॅक्टली ती लिमीट वाडयल्या म्हणून तांकां आतां चान्स पडटा सी कितें आसता हे भाशेन लिमीट वाडयता तुमी लिमीट थोडी म्हणटा आनी तुमी काडले ते घालीत वयता आनी लोकांक त्रास करता हे आमी कशें एग्री जावचे ना तूं मिनिस्टर आसलो तुका खबर ना कितले मेट्रीक टन आसले ते पयलीं म्हणजे तुमी मिनिस्टर पयलें? सी आतां कॅन्डिल हेजेर पळोवपाक येतलो कितें आहा नॅचरली तेणी वाडयल्या जेन्ना जिंडाल हांगा येयलो तेन्ना तेणे हब केलें थिंगा सारकें तुमी वाडयल्या म्हणून ते ट्रान्सपोर्ट लोक लागून तेका लागून आमी सांगला न्हू हांवें जरी तर बोट्यो बंद केलोल्यो कित्याक लागून दॅट इज द रिजन टू स्टॉप इट सी हेजेर प्रॉब्लम कितें जाला गव्हर्मेंट एक सांगता तुमी एक सांगता क्लॅरिटी कोण दितलो गव्हर्मेंट एक सांगता गव्हर्मेंटाक तें जावं जाय न्हू आमी आमकां नाका न्हू. आमी सांगता कोल नाका नाका तेंच कोण नाका जाल्यार तो येता तोय नाका कितें तें एक्झॅक्टली तें आमकां सांगा न्हू तुमकां आतां तुमी वाडोवंक नाका 14 म्हणटा न्हू हाडूंक नाका सो तुमच्या हितून कितलो मेट्रीक टन आसपाक जाय 10 सोंग 10 14 असो कितलो हॅलो हांव कितलो तो पळय गोंयांत कितलो उजो जाता हां कितलोच अरे चेचिल बाब आज कितलो तो नको गोंया एक मिनिट गोंया गोंयच्या भायर मरे ट्रान्सपोर्ट करपाचो कोल हिंगा नाका तोच सांग क्लियर गोंयच्या भायर हिंगाचो तो ट्रान्सपोर्ट करता तो कोल हिंगा नाका आनी एक इशू आहा म्हणटा पळय त्या गोंयांत कोळसो नाका तो मुवमेंट आहा पळय दे आर टॉकिंग अबाउट दीस मुवमेंट थ्रू रोड वॉटरवेज आनी हितूंतल्यान म्हणटा वय, डबल transportation. सो तिनूय हितूंतल्यान ते आतां कन्फ्युज्ड आसा See, सो road, हू train, road, train and शीप ship, barges. बाजीस सो So, what transport हे भाशेन जाता आतां तूं म्हाका एक सांग आतां म्हाका गव्हर्मेंटान हेवूय दाखयलें की गोवा कितलो कोल जावं कितलो जावो कोल हे कोणे मागता तुमी मागपाचें एक्झॅक्टली रे पूण हांव कितें म्हणटा वय In my submission, NCP is entering into new Avtara. On 22nd of this month, we are inaugurating our new office. Upon this inauguration, we are going to be very aggressive. That's the mandate of the people was not in favor of this government right from the day one. This is an unholy government which is doing all illegal things. The very pandemic of COVID was badly handled. It was absolutely mismanaged. The Goa state, which the chief minister claimed to be the only state which was not affected by COVID, became a red zone subsequently. Bhosle Bab, how can you no, just 1 minute, just to interrupt you. Yeah. How can you say unholy government when the own MLA who has supported him on issue-based support? I फुडान am आमा speaking तुमच्या in terms of the election. The तुमच्या फुडान आसा आनी तूं unholy government म्हणटा ना करेक्ट न्हू तोच सांगता तुमचो सांगता हांव सांगना The issue today, those 10 people who went across
and from this government. It was a promise which was there during Parikar's lifetime when the government was there. But subsequent changes, that unholiness came at a later stage of time after the demise of Mr. Manohar Parrikar. And that 10 Congress MLA crossed the floor without any reason. And everything is being done in the name of development. Even the infrastructure which has been created, is it created for the Goans? You are only talking about 10. Nobody Oh, else. no, that more, now the number may be 14 or 15. Because I agree. No, मसराबरे प्रॉब्लेम कितें जाता मरे शंबर उलोवन कांय फायदो ना. Correct. हांवें आनी तरूच तुका आमच्या लिडरान सांगलां हांवें सपोर्ट केला इश्यू बेजाचे हांवें सपोर्ट करतलो कित्याक सगळ्यांना म्हणपाक जायना हांवें प्लीज तांदूळ No, I very much. प्लीज रिवर नॅशनल करपाक गेले सेंट्रल गव्हर्मेंट केले सगळे खबर आहा केले तेन्ना पारीक आमचो संपलेलो पारीकार जीत आसतना तेणें एक अमेंडमेंट घालो की आमी एक कॅप्टन ऑफ पोर्टाक पार्टी करुया आमच्या कित्याक हांगा ऑप्शन मेळटलें हाल्या समज एक रिवरा कडेन तरी कोण तूं कितें बांदून गेलो आमी इमूच पडटाले मनीस जाल्यार आतां कॅप्टन ऑफ पोर्टा कडेन काँग्रेस तेकाय ओपोज करपाक लागलो मरे तेन्ना हांवें सपोर्ट केला तो तेका म्हणून इश्यू हांवें सपोर्ट केला तेका मात तेणें तरी आज तो अमेंडमेंट हाडला तर आज आमकां आनी कांय रायटूच ना तेजेर आमी रायट करून दवरलो खंयच्या तरी रिवरांत फाल्यां कितें प्रॉब्लेम कोणा आमकां जाल्यार आमच्यान कॅप्टन पोर्टाक वचून विचारपाक जाता पण ही कोण रायट दवर थिंगा दवर हांव आतां म्हाका केल्या तरी हांवें आतां कोलाक हांवें सपोर्ट केलो ना NRC हाडले NRC हाडले हांवें सपोर्ट केलो ना सी म्हाका जाय लोकांक पळय कितें बरें आहा लोकांक पळय वायट आहा तेका हांव सपोर्ट करचो ना लोकांक बरें जाता तेका हांव सपोर्ट करता म्हाका चुकलें वागे आमी काम जाली आतां प्रॉब्लेम कितें जालां कोवीड पळय म्हणटा तेजेर आमच्या गोंया प्रॉब्लेम जालो न्हय वर्ल्ड जालो लोक सगळ्याकूच मेला मरत आहा पूण एकूच कितें जाला प्रॉब्लेम आमकां हांव ते परी आमकोडे वेंटिलेटर ना ऑक्सिजन ना तेजेर आमचो जायतो लोक कितें जाला घरा भायर आयला आनी मात चड जालो थिंग गेला ते ऑक्सिजन मेळना मनीस मेला कित्याक हांव हॉस्पिटलांत गेलो तेन्ना हांव सांगता कितें जालें तें आज दीस तरी गेले तेंका येना ऑक्सिजन घालपाक चान्स ना आतां हें चड जालें आतां टाकूच थिंगा कोवीड म्हणल्यार दुयेंस कितें तुका येयलो कितें तुगे बॉडी तुगे रोगात बोगत तुगे सारकें हें कोता दाट कोता तुका एडे गेलो तूं गेलो सो तेका लागून ह्यो वस्तू आनी वेंटिलेटर आनी ऑक्सिजन हें आमकां गोंयांत जाय आतां तें जाय जाता जाल्यार पयशे जाय एका कडेन तुगेलें टुरिजम बंद आहा एका कडेन तुगे मायनींग बंद आहा रेवेन्यू खंय जावपाचो कितें मारपाचो तेवूय चोवपाक उलोवपाक सोमतें सगळें सोंपें चर्चेर यू आर डायवर्टींग द इश्यू आमी तुका विचारता कोला लागून कोला लागून आतां तुका काँग्रेसीन मागणी केल्या की कोला खातीर एक स्पेशल आरपी काँग्रेस काँग्रेस आरपी काँग्रेस प्लीज आगून दिला स्टेटमेंट दितलो कित्याक म्हाका सगळ्यांक चोवपा जाय तेंच्या काँग्रेस आनी कितें आवडय की काँग्रेस इज डिमांडींग ए स्पेशल सेशन फॉर जस्ट फॉर द कोल लिमीट कितले हाडचे हेजेर मागणी केल्या कालूच केल्या हांवें मागता that we want. हांवें मागता तें उलय काँग्रेस नांव जाणा सेंटर वन मॅन सी म्हजो आमदार बाब चर्चिल हो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो आमदार आयज जरी तर चर्चिल जरी तर इश्यू बेजाचेर सपोर्ट करता जाल्यार आमचें कांय ऑब्जेक्शन चर्चिलाक ना कित्याक ना चर्चिलाक त्या लोकांनी निवडून काडला त्या लोकांक आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन ताणें कामूय करपा जाय आनी जरी तर लोकांक जे खूंय त्रास जाता लायक कोला हेजेर आनी खंयच्या हेजेर आनी त्या इश्यूवान जर चर्चिल सपोर्ट करता जाल्यार चर्चिलाचेर रॉंग चर्चिल जेन्ना आपणालें काम करपाक वा कोणाकूय तर बरें करपाक कोणाकूय प्रॉब्लेम जाता थिंग तर आदार करपाक वयता आनी ते इश्यूवाचेर जर सपोर्ट करता जाल्यार म्हाका दिसता नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो कसलोच प्रॉब्लेम ना हें क्लियर हांव मिडियाक सांगूंक करता कित्याक मिडिया हांव हेवूय सांगूंक करता की आयज आमचे थोडे जाण ह्या पार्टयेचो कांय ते पाड नाय आयज जरी तर हो वचोन
मिडियाक आपण जायते सांगून जाता बाबा आपण हे भाशेन करता नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी हे भाशेन आडयता आपण हे भाशेन इश्यू घेता दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट इम्पॉर्टंट कितें आहा ज्या पार्टीक म्हणटा तो रिस्पेक्ट दिवपाक जाय सो जो पार्टीचे जे मेंबर जो सिनियर कोण आहाय वो प्रेसिडेंट कोण आहाय तांकां रिस्पेक्ट दिवपाक जाय पण आयज चेचिल बाब ह्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे जे जिखून येयलो आनी आयज पासून चेचिल बाब नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे कायदे पाडटा आनी कायदे लिडराक आयज पासून तो रिस्पेक्ट दिता जेन्ना आयज प्रेसाकूय देखून चेचिल हांगा आसलो तो म्हणटा आयज तेणी एड्रेस देखून केला डायरेक्टली माय प्रेसिडेंट दिस इज द वे ऑफ कितें हाल्या हे पार्टीचो प्रेसिडेंट कोणूय जावपाक शकता ताका आमी रेस्पेक्ट दिवपाक जाय आनी जे आमच्या रेस्पेक्ट पार्टीचो कोण दिना ताका आमच्या पार्टीन व्हॅल्यू कसलोय ना कोण तो संजय बडे बरं नाव सांग बरें कळ्ळें तुमकां हे हांव मिडियाक सांगूंक कोत्ता ह्या मिडियाक डायरेक्टली हांव डिक्लेअर कोत्ता कित्याक मिडिया तुमी म्हाका डायरेक्टली विचारलो ना पूण हांव सांगता कित्याक आमकां जेन्ना आमी ही पार्टी जेन्ना आमी चलयता पार्टी जेन्ना चलयता ही नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आमकां एक प्रेसिडेंट म्हणून आमच्या सिनियर लिडरांनी आमकडे दिलेली आहा आनी आमचे हेजेर ती मुखार वयता आनी तशी कांय लोक आसा तेच मुखार वचपाक जाय आनी आयज तर हांवें लेटर कितें धाडलें हांवें तर एप्रुवल कितें मागलें डायरेक्टली एप्रुवल तेणें शरद पवार दितलो पूण डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोणूय गेल्यार कोणूय दिवपाक ना ओके जर आनीक इश्यू आसा म्हणटा पळय तो फाटल्या दिसांनी शरद पवार तुमचो सुप्रिमो जेन्ना गोंयांत येयलो खूब जाण मेळ्ळे पूण तुमी मेळोंक ना कितें ना म्हाका शरद पवाराची म्हाका मॅसेज आयली म्हाका सांगलें की आमी फॉर प्रायवेट विजीट आतां सपोज प्रायवेट विजीटाक जरी तर आमच्या प्रायवेट विजीटाक तरी आतां आमी तांकां डिस्टर्ब करपाक बरें दिसना आनी जरी कोणूय वचोन तर मेवले आनी तेजी तर प्रपोजल तेणी जर सांगली जाल्यार आमी कोणाकूय स्टॉप करूं आनी इवन म्हाजो लिडर देखून शरद पवार साहेब आमी फोनाचेर उलयले आमी डायरेक्टली आमकां सांगलें तेणें जरी तर ते येवन आपणाक मेवता आनी आपणाक उलयता आमकां प्रॉब्लेम कांय ना आतां उलोवप कितें कशें कितें आहा तें एक कशें उरलां सेक्रेट कसो उरला गुन्या पयशे मागले आसा तेमी हाडून तें खोला बोला सगलें गुन्या बोगस मागयला. तस्टेमेंट टायम म्हाका तेव्हा सारकें रिकॉर्ड काडपाक पूण एक surprising, तुमकां मेळना, तांकां मेळटा. कोण हाडलो कोण MP नाचले जाय म्हणून हें फोट्रेक बी ते सगळें हाडटा हांव वगलो ना आज स्टार्ट जालो ना तेजेर स्टार्ट करून आनी 2-3 सांगता प्रेस ओके सजील बाब आनी एक विशय हांव म्हणटा पळय तो सजील बाब आयज तुमचो भावाचो चेडो युरी आलेमांव गोवा फॉर्डान आलो रिजायन जालो रिजायन सेपरेट आहा तो सेपरेट आवडा जाणा म्हणजे आय घालो चोय आमी पयलीं ल्हान आसता मरे आमी 5-6 जाण भाव आसताय भयणी आसताय बारब आसताय तेन्ना तो काजार जालो एक भाव जेकोजीन तो सेपरेट गेलो कॅन्डी काजार तो सेपरेट गेलो आमी सेपरेट आहाय पूण तुमी ते सगळे मिक्स करताय ना मिक्स करपाक जाणा बरी होबार काय म्हणटा होबार ती तेंकोय धरपाची आय डोंट नो वॉट इज वॉट म्हाका एक No, actually कितें आहा युरी मुंच्या पार्टीन आसलो आमची पार्टीन नासलो आतां तुमी सांगूंक जाय खंयच्या पार्टीन आलो तो. हांव कितें सांगतलें कित्याक तूं गोवा फावडान आलो. पार्टीन आलो ते पार्टी कडेन विचारपाक जाय कितें जालें कशें केलो आमदार बांदून ना तुजे बाब आतां एक दुसरें शरद पवाराक मेळोंक आयलें पळय आतां अशें फाटल्यान अशें चल्लां की चित्र अशें दिसता की काँग्रेसीन भितर ते अविनाशान म्हणलें तशें 12 जाण आनी बाकीचे आनी हे दर सगळे जाण NCP करून सगळ्यांक न्यू हें करपाक सोदता भितर सरून तुमच्या NCPन येवन तुमकां एक नवें कितें पार्टी बेज करपाक सोदता हें खरें जायते ना आमी सुरवाते लास्ट टायम जेन्ना प्रफुल्ल पाटील जेन्ना येयल्लो त्या दिसा देखून आमी तुमकां सांगलें की जायते जाण हे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन भितर सरपाक सोदता आनी तितून ते 10 जाण अनहोलिनेस तितूनले येता म्हणून फरें तुका हांवें म्हणटा जायते जाण ना, ताका भितर सांगला. सरपाक कोत्ता तुमी घेताले काय पूण कितें आसता नो आतां हांव कितें म्हणटा घेतले घेवपा ना तें एक दुसरें टायम कितें येतो आसता टायम आहा आतांच Politics. बेश्टो कितें आहा आतांच बेश्टो वचोन आमी स्टेटमेंट करप सांगप हें सारकें न्हू बट लेट्स जावन दी वॉच दीस पळोवया कशें जाता तें पूण आयज कितें आहा थोड्यांक अशें दिसलां नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी इज द ओन्ली पार्टी कॅन टेक देम न्ही पूण तशें Can take them. म्हणलें आतां म्हणलें पळय अनऑलिंग पीपल तुमी घेतले भितर तेच म्हणटा हांव. तुमी घेताले
आतां हांव तुका क्लियर सांगता हय समज हो आसलेलो BJP हां BJP ओके आनी हो सांगता आमकां येता तेगेले बेनिफिट घेतले हांगा समज काँग्रेसचो कोण भायर सरला आनी तो समज आमी घेत म्हणटा तेगे बेनिफिट येता बेनिफिट जाल्यार म्हाका घेवपाक ते दिता 10 जाणांतले देखून हां 10 जाण गेल्या पळय तितूंतले देखून आमकां प्रॉब्लेम कित्याक मग तो अनहोलीनेस खंयच्या उरलें तर तो तेगे ते डिफरंट आनी कितें जालो पॉलिटिक्स त्याने आले ते- हें पॉलिटिक्स तें पॉलिटिक्स तो सांगता हॅलो आज मरे कितें आसता 1000 तिकेटी रावता लोक हय म्हणटा हय तिकेट म्हणल्यार तिकेटीचें इलेक्शन जिखोंक शकना कोणूच बेनिफिट आनी जर तिकेटीचें जर इलेक्शन जिखतालो जाल्यार तूं काँग्रेस 40 जाल्यार 40 जिखून जालें BJP जाल्यार BJP जालें जो एकल्या कडेन होल्ड आसपा जाय लोक आसपा जाय मानता हय त्या भुरग्या कडेन लोक आहा न्हू हो जिखपाचें आसा आय टेक हिम वाय नॉट सो ह्या ऑप्शन्स आर I'll, ओपन I'll, I'll, I'll ask my president, you take him. कित्याक तो म्हणटा म्हाका ऑप्शन्स आर ते हांव ओपन शिकपा जाय हांव कॅन्डिडेट जाय तागे हांव ना रे Agree. अशें आयकलां की तितूंतले अशें आयकलां की तितूंतले 100 जाण पूण तुमकां येता फॉर्मुला घेतलेलो शरद पवारान लीड करून केल्लो महागठबंधन तेजेर तुमकां अशें गोंयांत जातलें दिसता कितें आमगेलो शरद पवार तूं जाणा गव्हर्मेंट कसो महाराष्ट्राक केला सो म्हाका दिसता तशी येवजण ही आसूंक शकता आसूंक शकता कितें आहा आयज पासून तेगे मतीन कितें आहा तें आमच्यान कोणाच्यान सांगूंक शकना आमी सद्या बिहार इलेक्शन जालें आनी बिहार इलेक्शन जालां 90% सगळे आमचे मिडियान क्रेडीट केल्ले हय एक्झीट पोल कोणते जिखले कोण BJP आयज आतां थिंग ते जिखल्या न्हू काल ते एक्सोल्ड मरे कोणाक तुमगे रिपोर्टराकडून आतां पर कितें जाता तेंचो या मरे हिंगा महाराष्ट्रान आपयलें मागीर आमकां वया कितें जाता कोणाच्या काय सांगना खंय कितें जाता तें महाराष्ट्रात कितें जावंक शकता तर आमी काय सांगूंक शकना जावं दी आनी 5 असली मागीर पळोवया कितें कित्याक म्हगे लिडर म्हाका आसतलें कितें जाता तें. बरें हॅपी दिवाळी बाबा तुम्ही आगे बच्चा गया अरे, मरे त्या मुळे- मरे